युनिव्हर्सिटीचो यूथ तसोच गोयचो यूथ म्हणटा पळय त्याच्यामध्ये चळवळ आसा. आमचे हॉनरेबल मायकल लोबो म्हणटा की यूथ सुशेगाद जाला. हांव कोणाक पर्सनल टार्गेट करिना, बट त्याच्या स्टेटमेंटार सांगता की यूथ सुशेगाद जाला, आमी सुशेगाद जावंक ना. आणि ताका दिसता की आमी एक प्रॉब्लम कसो. वी आर नॉट दी प्रॉब्लम, वी आर दी ब्युटिफूल सोल्युशन टू एव्हरी प्रॉब्लम आउट देर. सो म्हाका दिसता की जेका कोणाक दिसता पळय आमी प्रॉब्लम कशे, एकदा युनिव्हर्सिटीन येवचे आणि आमच्या कडेन एक डिस्कशन करचे. हांव सांगता आमच्या मध्ये 3 मेजर प्रॉब्लम आसा. एक म्हणजे एज्युकेशन. आयज जे आमी शिकता आणि जे इंडस्ट्रीक जाय त्याच्यामध्ये एक वॉइड आसा, तो वॉइड फिल जावपाक जाय. दुसरे म्हणजे एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट आयज गोंयच्यो इतल्योश्योच इंडस्ट्री आसा. प्लेसमेंट सेल स्ट्रॉंग जाले जाल्यार म्हाका दिसता की एम्प्लॉयमेंटाक आमी कंपनीक डायरेक्टली कोरिलेट करून युनिव्हर्सिटीन एम्प्लॉयमेंट हाडू शकता. पण आयच्यो कंपनीज आसा त्यो गोंयच्या भुरग्यांक सोडून भायर वचून तांकां हायरिंग घेता आणि गोंयचे भुरगे आमी हांगाच उरता. हो भुरग्याच्या मदीं जो मेंटल प्रेशर पडटा पळय ते म्हाका दिसता कोण सांगूं शकना. गोवा युनिव्हर्सिटी इज अंडर थ्रेट ऑफ क्लस्टर कॉलेजीस, थ्रेट ऑफ प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीज. हांवें वायस चान्सलरा कडेन मागलो की तांणी एक सिम्पोजियम कंडक्ट करचो. तांणी आमदारांक आपोवचें, कित्याक आमकां ऑफिसर सांगतात अंडर एनईपी म्हणून आमी कुसपतात. ते एनईपी आमी सगळ्यांनी वाचूंक ना. तो प्लेसमेंट जो जाता तो युनिव्हर्सिटींतल्यान करा, गोंयच्या लोकांक नोकऱ्यो मेळ्ळ्यो. गोंयचे अस्तित्वाचे इशू आहा. माधव गाडगिलान सांगिल्लें की ताजेर जर एक कोर्स करतलो. कोण करतलो तो? गोवा युनिव्हर्सिटीच करूंक शकता. पारूल कित्याक करतलो?